राती पावस पडलो अचानक पडलो पळय तेन्ना आमचे ओमाड आसलो पळय आमचे सगळे घरात पडलो आनी आमच्या घरात कितें आसलें पळय फ्रीज हे सॉरी टी व्ही आसली हे सगळें घेवन जालें आनी आमी पोरां न्हिदलेलीं पळय म्हाज्या मातशें पांयांक लागलां कितें कितें प्रोसिजर जालो पळय म्हाका दिसता एक एटलिस्ट 3 लाख नाल्यार हो जातलो कितें आहा पळय तें मातशें हेल्प करपाची कितें कसलें झाड मोडलें हे म्हाजे माडाचे म्हणजे कोसवले आनी आमच्या घरात पडले ओके आनी कित्याक हें पडलें जाता तें राती पावस पडलेलो पळय मदीं झगडे आनी वार येयलो पळय सगळें घुंवलें आनी तें आमचें हें आसलें तो आमच्या घरात पडलें आतां एस्टिमेट कितलो जाता लॉस तुमचो एस्टिमेट म्हाका दिसता एक 3 लाख तरी जातलो म्हाज्या हिसपान कितें मोडलां तुमचें घरान आमची टी व्ही आसली पळय ती गेले आनी भितरले ते वाचे बी आहा पळय आनी तें म्हाका हें आसलें तें सुद्दां हें गेलां ओके श्रीकांत म्हापशेकाराच्या घराचेर जी कोकोनट ट्री पडलेली आहा सो तेका रातचे 2:30-3 सुमारे ही घटना घडली सो हेचेर आयज आतां सकाळी सुद्दां आतां क्लियर रातभर लायट नासली सो सकाळ पासून ते खूब तेंची हानी जावपाची आहा ती जावंक ना अशी बरी गोश्ट एक आहा सो जे डॅमेजीस आहा जे प्रमाण पंचायत थ्रू तेका जितले जातले तितून आमी ट्राय करतले सो सगळे ऑलरेडी आतां सगळे क्लियर केल्लेले आसा की सगळे राती सगळ्याकूच जो प्रॉब्लम जाल्लो सो म्हाका दिसता फूल बार्देजार जाल्लो आसतलो तशें फायर ब्रिगेड आमी राती फोन केला लायटीचे डिपार्टमेंट राती डिस्कनेक्शन लायट केली की लायट सुद्दां चालू जाल्ली सो भंय आसलो जो निर्माण रातीच आमी कवर केलो सो ओके कितलो लॉस कसो आसतलो लॉस एस्टिमेट तुका सांगूंक शकना मात तातूंतलो आमी मॅक्झिमम पंचायत थ्रू आमी ताका दिवपाक सपोर्ट करतले सो आनी खंयच्यो कॅलिमिटी ती हितून स्किमीन ताका पळोवन हें ट्राय करतले आमी करपाक कितें आहा पळय तें कितें लॉस जाला कशें दिसता कितें अजून आमी तो एस्टिमेट करूनच सांगपाक तुका मात म्हाका दिसता ह्या वेळेर लाखा वयर वचूंक शकता ताका आनी झाड कसलें आसलें हे झाड आसलें ते शेजाऱ्यांचे कोकोनट ट्रीचे ते एक्चुली झाडूय बरें आसलें मात राती जे वाऱ्याचे हितून ते सगळे फॉल जाल्ले